शुभ वर्तमान। बंदडे विशीं कळीत नासलेल्यांक सुटकेचें विवरण अर्थावीण. बंदडे आनी सुटकेचें चित्रण सांगता वेता. एका काळार इजिप्तचे बंदडीक वळख जाल्ल्यानी उपरांत आसिरियाचे आनी बाबिलोनाचे बंदडेक वळख जावन निर्वासित जाल्ल्यानी आनी प्रस्तुत रोमागाराच्या हाताखाल आसच्या मनशांनी आमी कोणाचेच गुलाम जावंक ना म्हणचें तो एक विपर्यास. कित्याक आपूण अब्राहमाची संतत देखून सुन्नत जाल्ले देखून आमी गुलाम न्हय म्हणलें चिंतप तांचें. अब्राहमाच्या गुणांनी तांचे सगळे अवगूण पुसून गेल्यात म्हणलें राज हांव तांचें. पूण हे भायले बंदडेच्याकी विंगड आसची, अब्राहमाच्या संततीच्यांकी विनायती नासली, कोणेय चुकारी मारूंक जायना तसली, देवा लागीं संबंध बिगडायल्ली एक आंतरीक बंदड आसा आनी तीच तांकां गुलाम करून दवरलेली पातकाची बंदड म्हणलें जेजू शिकयता. सुवार्ता बारीस स्पश्ट उतरांनी सांगता तशें हे बंदडेतावन सुटका दिवंक कुटुंबाच्या शाश्वत सांद्याक पुताक मात्र साध्य आनी हो पूत बापाक देखुल्लो 7 जाणां आसचो आनी 7 परगटचो देवाचो सुपूत जेजू म्हणून दामून सांगता. आपणा शिवाय 7 जाणां जावंकी जायना आनी सुटका लाभोवंकी साधना म्हणून आपलो पाटलाव करून आपले शिस जातेल्यांक जेजून आपणाक सत्मानचे अनिवार्यतायेकी ओत्तू दिलो. देखून जेजून सुवार्थेंत सुरवातेरच म्हणली उतरां हे 7 आटापतात. म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन चलशात जाल्यार वा म्हज्या उतरांत रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिक्तीत जाल्यार, तशेंच फुडें सुवार्थेन सांगतलो तशें म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमी म्हजे शिस जातेल्यात. ताचीं उतरां 7 उगडापें करतात. 7 सुडका आनी उगडापण तिणी ताचे थंय मिसळल्यांत. शिसपणाक ती अनिवार्य जाल्यांत. शुभ वर्तमान।